पहिल्या दादल्याने विश्वासी आणि नितीवंत जाय जाय. हर एका दादल्यान उडास दवरी जाय. हांवें सांगचें दुरसो नाकात म्हाका काजाराच्या टायमार चेडू शिकना जाल्यार इवडणी काम नातल्यार इवडणी काजार जाता, पूण दादल्याक ताका काम ना, तो शिकोवना. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, साबार काळा पर्यंत इगर्ज मातेच्या रोमन सेंट्स कॅनन ह्या संतांच्या ह्या पट्टेंत जर उणी फेस्तां ह्या स्मरण आसात तर आसली तर ती सान जुजेक मोरयेची मस्त फेस्तां आसात. आतां जाल्यार दोनूच फेस्तां आसात, एक आयचें आनी एक मेयाच्या 1 तारखेक सान जुजे कामेल्यांचो पत्रोन जावन थंयसर 2 फेस्तां आसात, चड नात. त्या देखून गुपीत सांतां पैकी हो एकलो म्हणून म्हाका सांगूंक खुशी भोगता. आपणाच्या जिविता विशयान जावं दी, आपणें कितें केलां ताच्या विशयान जावं दी, सडीत आमकां बायबलान जावं इतिहासान जावं आयकोंक मेळनातल्या सांतां पैकी हो एक सांत. पूण ताणें केल्लीं तीं कामां कित्याक तो बायबल सांगता, आयचें वाचप सांगता, तो एक नितीवंत मनीस म्हणून. आनी नितीवंतपणाच्या मनशाची कार्यां लिपण उरनात, कित्याक तो देवाक मानवल्लो जाता नितीवंत मनीस. त्या देखून देव परगटूंक सर करता. एकच पटी न्हय, सवकास सवकास. तशेंच इतिहासाच्या पानांनी इगर्ज मातेंत 9व्या शतमानांत सान जुजेचें फेस्त थोड्या मॉनेस्ट्रीनी, मठवेशांनी आनी धार्मीक भयणींनी सुरू केलें. आपणाच्या कोवेंताचो पात्रोन म्हूण घेवन ताच्या नांवान कोवेंत बांदून थंयसर त्या पात्रोनाक मान दिवंक थोडे कडेन हें फेस्त आचारान सुरू केलें म्हणयेत. आनी क्रमेण 15व्या शतमानांत ग्रेगरी 14 हाणें ह्या फेस्ताक एक मान दिलो आनी इगर्ज मातेंत हें फेस्त आचरण करी जाय म्हणून उलो दिलो. आनी मागीर आमी पळयता थोडी इतिहास सुकोवणो जो हांवें, त्या देखून ग्रेगरी 15व्या शतमानांत 1621 हें फेस्त आचरण करूंक ताणें उलो दिलो. आनी मुखार क्रिस्त शका 1870 पोप पायस 9 हाणें ह्या फेस्ताक अधिकृत तरान फेस्त म्हणून फासारतना सान जुजेक इगर्ज मातेचो पात्रोन सेंट जोसेफ द पेट्रन ऑफ युनिवर्सल चर्च म्हणून ह्या फेस्ताक नवें नांव दिलें. आनी अशें सान जुजेचें फेस्त मॉनेस्ट्रीनी थंयसर सुरू जाल्लें तें मुखारून एक इगर्ज मातेचें फेस्त जालें. आनी आखरेक जॉन 23 पोप जॉन 23 हाणें हें फेस्त सांतांच्या पट्टेंत रोमान लितुर्जीच्या त्या पट्टेंत घालें आनी तें फेस्त आचरण करूंक अधिकृत तरान ताका एक मान दिलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आविलाची सान तेरेज तिच्या जिविताच्या बुकांत, ह्या बूक ऑफ लायफ म्हणटा हांव, त्या बुकांत ती अपुर्बेंच सान जुजेचो पात्र वर्णिता. तिच्या जिवितांत कितें जालां, तिचें कोवेंत तिणें बांदलें ताच्या नांवार. आनी त्या कोवेंताक चड लोक भेट दिनातले, थोडे फावटी तांकां जेवंकूय नातले. त्या वेळार तूं ह्या घराचो मुखेली, तूं ह्या घराचो वडील, त्या देखून कितें करताय कर म्हणून ताच्या इमाजीक एक बॅग घालून ती भितर मागणें करताली खंय. कितें म्हळ्यार तांचें क्लॉइस्टर्ड कार्मेल न्ही गे, भितरल्या माद्रींचें कॉन्वेंत, थंयसर भायर चड वचोंक नातलें. त्या देखून तिणें ताच्या गोमट्यांत एक बॅग घालें आनी मागणें करूंक देवा कडेन मागोवंक सुरू केलें. आनी ती म्हणटा एकच एक दीस तिच्या जिवितांत तशें केल्या उपरांत ताच्या मध्यस्थीन, सान जुजेच्या मध्यस्थीन तिका उणें जाल्लें ना, कोवेंतांत उणें जाल्लें ना. भागार तिणें आनीकी 13 कॉन्वेंटां रसचें बरी जालें, बांदचें बरी जालें. तितली
पात्रोनाच्या त्या पात्रोन एक बापोय कसो त्या सांजुजेच्या मागण्या वरवीं तिका आदार मेळ्ळो म्हणून ती वर्णिता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हाच्या बायबलांत वाचल्लें, मोरयेक आपाकेर हाडूंक ताका खोशी नासली, त्या देखून गुपित्त सोडचें म्हणून ताणें चिंतलें आनी ताच्या भावार्था वरवीं तो नितीवंत मनीस जालो म्हणून आमी आयच्या वांजेलांत आयकत आहों. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत तेंच आमकां आयकोंक मेळटा. अब्राहमाच्या भावार्था विशयांत आमकां आयकोंक मेळटा. कसलो तो भावार्थ हें समजल्यार जुजेचो भावार्थी आमकां थोडो समजता. थंयसर पळया, अब्राहमाक सर जाणांगाचो बापय हांव करतलो म्हणून देवान भास दिल्ली. पूण भुरगीं नात, कितें जातलें म्हणून दुबाव भाव जे आसले. साराक 90 वर्सां जाल्लीं, अब्राहम म्हातारो जाल्लो, आनी अशें आसतना आपणाची कूड मोरोन गेल्या. तशें कसलो तूं मोग करूंक जायना ते जाल्या जिवितांत आसतना आनी वांसडी म्हूण लेखिल्ल्या तिका भुरगीं जायनात म्हूण आसल्या वेळार तो देवान दिल्ली बासवणी सत जाता म्हूण पातयेलो. भारी कठीण. आमी मागल्ले मेळना, आतां मेळना जाल्यार दुबाव उत्तो. देव आसा गी म्हणून आमी जियेवच्या ह्या परिस्थितींत आसतना अब्राहमाचो तो भावार्थ एकदम कितें म्हणटात, पवित्र भावार्थ म्हण येता तो भावार्थ आमकां आदर्श जावन आसा. आनी त्या भावार्थ कसलो भावार्थ हांगासर पळय, एक सांगणी दिल्या, मेल्ल्यांक जीव करतेल्या आनी अस्तित्वांत नातुल्ल्यो वस्तू अस्तित्वाक हाडतेल्या देवाक ताणें सत म्हणलो. कितें सत म्हणलें ताणें? मेल्ल्यांक जीव दिवंक शकतेल्या आनी ह्या संवसारांत अस्तित्वांत नातुल्ल्यो वस्तू रोसूंक शकतेल्या देवाक तो सत म्हणलो. हो संवसार रचल्लो देवान कांयच नातल्ल्या वस्तू तावन ताणें सोर वस्तू रचल्ल्या देवाक ताणें सत म्हणलो. त्या देखून ताणें आपल्या बापायचें घर सगळें सोडलें आनी तो पयन करून आयलो. जर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबा जिवितांत वाडावळ जाय, भावार्थांत वाडावळ जाय तर आमी अब्राहमा बरी जाय. काल एक बरो व्हिडियो पळयलो काजारा विशांत. त्या काजारा विशांत त्या व्हिडियोंत एक शिकोवण बरी हांवें ती आमकां लागू जाता ती बरी शिकोवण. त्या देखून बायबलांत म्हळां एक दादलो आवय बापायक सोडतेलो आनी स्त्रिये सांगाता एक जातेलो म्हणून. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, हें कित्याक अशें नियम कित्याक देवान तर रचलेलें? कारण इतलेंच, जर तूं तांकां सोडिनाय तुका तुज्या बायले सांगाता तुज्या न्हवऱ्या सांगाता एक जावंक जायना. आतां आमच्या जिवितांत पळया, सर समस्या उपजल्यात तर बायलेन एकत आवय बापायचें आयकोवचें, भयणीचें आयकोवचें, ह्या भावांचें आयकोवचें आनी आवय बापायनी तशेंच म्हजी एकच सदू कांय जावं नजो म्हणून पाटया पोवचें, वय की न्ही? आनी इशिल्यांनी तशेंच न्हवऱ्याच्या कुटुंबांत आवय बापायचें आयकोवचें, ह्या आवय बापायन सांगिल्लें बरी करचें. अशें आमच्या जिवितांत आमचें म्हणलें अस्तित्व उणें जालां. आनी असल्या जिवितांत अब्राहम बाप आपलें घरच सोडटा. सगळें देवान आपयतना, देवान आपोवन तुवें एक निर्धार घेतना सगळें सोडी जेयस आनी तुजें अस्तित्व तुवें बांदी जाय. जर तूं तुजें अस्तित्व बांदिनाय, तूं तुज्या भावार्थांतय वाडनाय, तुज्या कुटुंब जिवितांतय वाडनाय. कित्याक तुका कश्ट म्हणलें कितें कळना. ग्रेस्तांच्या कुटुंबांत तूं तर आसाय, तुका कश्ट म्हणलें कळनात. आनी दुबळ्या कुटुंबांत आसाय तर तुका बरेंपण कितें, कशें मुखार वचो जाय म्हणून कळना. दोनी रितींनी तुवें आपणाचें अस्तित्व बांदूंक तुवें झुज जाय. विशेश जावन हांवें दादल्यांक सांगचें, आनी तें अस्तित्व रुता करूंक या बांदूंक झुजे धैर्यान रावलो. ताका कश्ट आयले जाल्यार तो फाटी सरोंक ना. त्या भावार्थांत देवाचेर पातयेवन ताणें मोरयेक आपणाची पोतेन म्हूण घेतली आनी जशें देव सांगता तशें आयकून तो देवाक विधेय जालो. त्या देखून आमच्या जिवितांत
संपूर्ण नितीवंतपण हे जाय तर हांवें म्हजें म्हणलें कितें आसा तें सोडून देवाचें म्हणलें कितें आसा तें स्विकार करूंक आपणाचें ह्या जिवातावन हांवें भायर ये जाय. त्या देखून जेजू म्हणटा आपणाचो मोग कोण करता तो होगडायतलो आनी म्हजे पासत जो कोण आपणाचो जीव होगडायता तो वाटायतलो म्हणून. आनी अशें म्हजें जिवीत जर हांव देवाच्या जिवितांत एक करूंक आशेना भायर येना म्हज्यात स्वार्थांतलें म्हज्यात कुटुंबाच्या जिवितांतलें ते दाडा म्हाका भावार्थांत वाडवळ जायना आनी हांव आसलें बरीच उरतां. ह्या कारणा पासत अब्राहम बापाचो भावार्थ घेवन जियेल्लो जुजे संपूर्ण तरान अब्राहम बापा बरी विधेय जालो. खालतेपणान देवाचें येवजण ताणें स्विकार केलें आनी आपणाचें म्हणलें जिवीत जावचें पासत आपणाकच खाली केलो. आपणाकच खाली करतना देव म्हजें जिवीत भरुनूच येता आनी कुरपा वाडता आनी कुरपा वाडतना संवसाराक वायट दिसता म्हाकाय वायट म्हूण दिसता पूण देवाचें येवजण थोडे फावटी दिसनासल्या वेळार ही कुरपा म्हाका देवाचें येवजण पळोवचें बरें करता. त्या देखून सांव पावलो रोमाकारांक बरोवन सांगता अध्याय 12 ओळ 2 संवसाराची साल तुमी आदार नाकात बगार तुमची मोनां नवीं करा आनी तुमच्या जिणयेचें रुपांतर करा. ते दाळा मात्र तुमकां कितें बरें कितें उत्तीम आनी कितें संपूर्ण आनी देवाक मानवल्लें म्हणून समजतलें म्हूण तो सांगता. हांवें इल्लें फाटी मुखार सांगलें सारकें सेंटेन्स बायबलांत वाचा रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 2 and 3 तुमकां कळटलें. त्या देखून आमी जर संवसाराची साल आदारन आपणाच्याच जिवितांत रावून म्हज्या जिवितांत हांव मेकळें जावंक प्रयत्न करनासतना जियेता तर म्हजें तें वाडावळ जायना खंडीत जायना. तर मोगाच्या भाव भयणीनो पयल्यान पयलें नातान प्रवादिचो तो प्रवाद आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलो. थंयसर दावीद राय एक देवाक घर बांदूंक सोदतालो. देवाक हांव देवदार रुखाच्या घरांत रावतात आसा त्या देखून आतां एक देव तंबंद आसा जर ताका एक मंदीर हांव बांदतां घर बांदतां देवाक म्हणून. त्या वेळार देव म्हणटा हांव इस्रायल घरांक इजिप्तांत भायर काडिल्ल्या वेळार हांव एका तंबातान आनी एका तंबांत रावतालो. त्या दाडा कोणेंच म्हाका विचारलें ना या कोणेंच सांगलें ना हांव एक घर बांदतां म्हणून. म्हाका घराची गरज ना जाल्यारय तुवें सांगलें देखून ताणें एक प्रवाद केलो. देवान एक बसवणी दिली तुजें घराणें हांव बांदतलों तुजी राजवटकी हांव तीर सांबाळटलों. आनी तेंच आमी आयच्या सॅम्युएलाच्या बुकांत आमी आयकलें थंयसर तुजी राजवटकी हांव तीर सांबाळटलों तुजे ताण येवचो आसा तो राय राजवटकी चलयतलो ससनाच्या ससनाक म्हणून बसवणी दिता. आनी त्या बसवणे प्रमाणे आयच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा जुजे दावीद रायाच्या कुळयेचो आनी जाकोब डायरेक्ट सेंटेन्स जाकोब जुजेचो बापोय म्हणून थंयसर आमकां आयकूंक मेळटा. आनी त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो देवान जें बसयल्लें संपूर्ण जालें जुजे मुखांतर आनी जुजे जालो जेजूचो पोस्को बापोय. पूण जुदेव कुळयेच्या दस्तुरे प्रमाणे जो कोण पोस्को घेता तो तसोच पूत संपूर्णपणी तसोच पूत आनी सगळी आपल्या कारबाराची आस्तीचो वांटो सगळो वांटो त्या पुताक वेता. तशें देवान निर्मिल्लें तें सगळें दावीद रायाच्या कुळयेंतावन आयिल्लें जुजे पर्यंत आनी जुजे तावन जेजू थंय संपूर्ण जाता. आमकां मोगाच्या भाव भयणो ह्या संवसारांत जियेतना हांगासर आमचें फेस्ताचें नांव आसा भाग्यवन जुजे मरियेचो पोती म्हणून. आयच्या काळार सवकास दादल्यांक विशेश पोतींक मान उणो जावन आसा. आनी अशें मान घरांत बापयक मान नातल्यार आयच्या प्रवेश गीत थंयसर प्रवेश गिताच्या पयलें एक श्लोक आसा. तो श्लोक अशें म्हणटा देवान विश्वासी आनी नितीवंत साकोर आपणाचें घराणें राखचें पासत दिलो म्हणून. त्या देखून पयल्यान दादल्यांनी
विश्वासी आनी नितीवंत जाय जाय. नितीवंत जाय जाय, विश्वासी आनी नितीवंत जाय जाय. ते दाळा आपणाचें घराणें राखोवंक जाता. कित्याक नितीवंत मनशाचें घराणें कोण राखता? देव राखता. आनी नितीवंत मनशाचें घराणें कोण बांदता? देव बांदता. आनी त्या कारणा पासत नितीवंत जावंक प्रयत्न करी जाय हर एका दादल्यान. दुसरें आमी पळयता सांज जुजे आपुरबायेन आपणाचें काम तो करतलो. कार्पेंटरचो जॉब न्ही गे, सुताऱ्याचें काम हर एका दादल्यान उडास दवरी जाय. हांवें सांगचें दुरसो नाकात म्हाका, काजाराच्या टायमार चेडूं शिकना जाल्यार इवडणी, काम नासल्यार इवडणी काजार जाता. पूण दादल्याक ताका काम ना, तो शिकोवना, यज्ञ सैरेक जायना, बारीक कश्ट वैगिनी तुमीच सांगा. हांवें सांगचें सत्रें त्या देखून दादल्यांनी आपणाचें जिवीत बांदूंक शिक जाय. त्या देखून घरच्यांनी ल्हान आसतनांत भुरग्यांक, दादल्या भुरग्यांक, चेरक्या भुरग्यांक आपणाचें जिवीत बांदूंक शिकय जाय आनी जिविताचे प्रॉब्लेम्स सॉल्व करूंक शिकय जाय. आनी नितीवंतपणाच्या वाटेन, सताच्या वाटेन, प्रामाणीकपणाच्या वाटेन बऱ्या दिशेन चलोवंक शिक जाय, चलोवंक शिक जाय. आनी अशें शिकयल्यार मात्र आमचें घर देव राखता. कित्याक घरचो वडील, घरचो येजमान नितीवंतपणाचो, सताचो, प्रामाणीकपणाचो. आनी तें घर देव पाड जावंक सोडिना. दुबळीकाय आसतली, कश्ट आसतले, पूण पाड जावंक सोडिचो ना कितेंच जावं. कित्याक देव नितीवंत मनशाच्या पक्षेन रावता. त्या देखून जुजेच्या फाटल्यान देव रावलो आनी जुजे मुखांत्र देवान आपणाच्या पुताक ह्या संवसारीन धाडलो आनी ताचें रक्षण करूंक, मरयेचें रक्षण करूंक एका नितीवंत आनी विश्वासी साकराक दणयान दवरलें. तिसरें मोगाच्या भाव भयणो, आमचें जिवीत क्रिस्तांतय एक जावचें जिवीत. युनियन विथ गॉड, युनियन विथ क्रायस्ट. इन युनियन विथ क्रायस्ट वी आर कॉल्ड टू बी होली अँड फॉल्टलेस बिफोर अवर गॉड म्हणटा एफेसकारांक बरयल्लो बूक. थंयसर म्हळ्यार क्रिस्तांतय आमकां देवान भाग्यवंत आनी पवित्र जावच्याक, कातावीन जावच्याक आपयल्यांत. ताचे मुखार आमी भाग्यवंत आनी कातावीन जावच्याक आपयल्यात. त्या देखून सांज जुजे आमकां समेस्तांक एक आदर्श जावन आसा, आदर्श जावन आसा. आपणाचें काम बऱ्या तरेन करन, आपणाची जबाबदारी बऱ्या तरेन पाळन, कुटुंबांत तशेंच भायर बरें एक देखीवंत जिवीत, आदर्श जिवीत जियेतना आमी क्रिस्ताक साक्षी जाता मात्र न्ही. जेजू सांगता हांव आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतेले हांव, आनी हांव आनी बाप ताचे थंय येवन रावतेले हांव. देवाचो एकूट मनशा, नितीवंत मनशा थंय जाता, पवित्र मनशा थंय जाता. आनी ह्या कारणा पासत सांज जुजेचें जिवीत आमकां मार्गदर्शन. सांज जुजेन जियेल्ले बरी, खालतेपणाचें आनी विधेयपणाचें जिवीत देवाच्या कुशेक जियेवन म्हजें जिवीत भाग्यवंतपणाच्या मेटांनी व्हरतना जेजू म्हजो मोग करता. जेजू आनी बाप आनी पवित्रत्म तेगी म्हजे थंय येवन रावतात आनी म्हजें घराणें संपूर्ण जाता आनी म्हजें हें बिडार, देवाचें बिडार तो भरती करता आनी म्हाका खालतो आसल्याक तो वर्तो करता. हें जिवीत आमकां समेस्तांक मेळ्ळो. देवाची कृपा आमचे तावन वळोवन आमी समेस्त सांज जुजे बरी देवाक मानवल्ली जावंक कृपा मेळो म्हूण मागया. आमेन.